वेगवेगळी खाती आणि महामंडळांचेर सरकारान आमदार आणि आदल्या मंत्र्यांची नियुक्ती केल्या। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ जाल्यार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक कला अकादमीचे अध्यक्षपद दिला। तशेंच संकल्प आमोणकाराक सांडपाणी जाल्यार केदार नायकाक पर्यटन उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष केला। वेगवेगळी सरकारी खाती आणि महामंडळांचेर सरकारान आमदार आणि आदल्या मंत्र्यांची नियुक्ती केल्या। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक गोंय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ जाल्यार आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक कला अकादमीचे अध्यक्षपद दिला। आदलो कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेराक कायदो खात्याचो अध्यक्ष केला। आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांका SC, OBC आणि वित्त महामंडळ दिला। दयानंद सोपटे कडेन बालभवनाचो कारभार दिला। तशेंच कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाजा खादी ग्रामोद्योगाचो अध्यक्ष आणि सर्वानंद भगताक उपाध्यक्ष केला। तेच बराबर गोंय शिक्षणीक उदरगत महामंडळाच्या अध्यक्षपदार गोविंद पर्वतकार हांची नेमणूक केल्या। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांका मंत्रीपद दिल्या उपरांत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आणि मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हे दोगूय जाण मंत्रीपदाचे दावेदार आशिल्ले। मात ह्या दोगांकूय महामंडळाचेरूच निबायले काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाता। उरता प्रस्न रवी नायकाच्या मंत्रीपदाचो। रवी कडेन नागरी पुरवण आणि शेतकी ही दोन महत्वाची खाती आशिल्ली। आता हे मंत्रीपद कोणाक मेळटले काय ताचे कडेन लोकांची नदर लागून उरल्या। रवी नायकाच्या निमण्या संस्कारा वेळार ताचे मंत्रीपद चलो रितेशाक दिवचे म्हणून बहुजन समाज आणि मोगोपाचो सूर आशिल्लो। देखून भाजपा सरकार बहुजन समाज आणि युतीत वांटेकार आशिल्ल्या मोगोपाचे मत विचारात घेवन रितेशाक थेट मंत्री करतले काय हेवूय पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।